बागीवन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. जर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रोख बरें शास्त्र आनी खरें भक्तीत लागता ती शिकवण मानून घेना तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी झगडीं करप असल्यांचेर तांचो इकलो. देखून नाटकायो, झगडीं, ओकमान, हलके दुबाव आनी सोरोनान तसल्यो दुस्मानकायो, गिन्यान थाऱ्यार नासलोल्या आनी स्वताची ओळख नासलोल्या मनशांक लागून उप्रासतात. देवाची भक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजतात. देवाची भक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिला तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेचिना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटच आमकां जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावंक जाय. गिरेस्त जावंक सोदतात ती ताळणेक, फासाक वो पिश्यां आनी नुकसाण हाडटात तसल्या बोंदवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाचो भस्म आनी नाश करूंक तांकां बुडयतात. सगळ्या वायटांचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थां थावन कोडसरून गेल्यांत आनी सोबार कोश्टां दोगतान सांपडल्यांत. पूण तूं देवाचे भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, भलेपण ह्या शुगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे. तो ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचे सारकें उच्चारून केलें तेन्ना तुका आपयला. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काळजान गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळार दुस्मानाची विकोटाय म्हाका बेडो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो. दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिंजाश कोत्तात. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवून जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातांत ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाळ तो गोंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तूं वेतलोच. जबाब. काळजांत गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या घोराब्याचें नांवरूप सोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना. जोडिल्लें नांवरूप ताचे फाटल्यान फोंडांत कांय दिवचें ना. जबाब. काळजांत गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. हांव मुगेलो सुस्त सुखांत जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलीच वडवीक चिंततालो. पूण उजवाड आनीक पळोवचो ना तें आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. जबाब. काळजांत गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. उद्गार.
बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गीचे गूट सुपुर्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिन वाचतां. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगती 12 शीस केले आनी जांचे वेले ताणें देवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देवचार भायर सरलोले मॅगदलीन म्हणटात ती मारिया, हेरोडीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपल्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. त्यो दुडू आडको मोडून तांची सेवा करताल्यो. लूक 8:3. नियाळाक आदार. बागेवून त्रिजा कोणाक भियेन आसतना कोलकाताच्या गांवांत जावं रस्त्यांचेर भोवून पिडेस्तांची सेवा चाकरी केली. सोबार आडकोळींचेर जोयत व्हरून देवान दिल्लो वावर तिणें आपल्या सेवे वरवीं शार्तीक पावयलो. इंदिरा गांधी आमच्या भारताची प्रधानमंत्री आसली. तिणें आपलो राजकी वावर आपलेपण नासतना पोरजेचे बरेपणा पासत सुडसुडायेन वावुरली आनी मोदनान भारताचें नांव जोडून दिलें. आदल्या करारांत आमी पळयता बायल मनीस न्हय पाटी पूण फुडें. आमकां दिसता त्यो म्हणल्यार एस्तर, जुडीत, रूथ तांच्या शक्तिवंत आनी काळजीदारपणा खातीर देवान आपली येवजण उमेदीन फुडें व्हेली. जाल्यार नव्या करारांत आमकां मारिया तेच भाशेन 2 दुतांच्या इतिहासांत मेळटात. कशे तरेन शिसांच्या वावरांत हात पोट घालून जेजूचो वावर भियेनासतना आनी लजे नासतना फुडें व्हेलो. आयज आमचे जावं कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजींत व समाजांत आमी पळयता वावर करूंक वो सेवा दिवंक चडसो बायलांचो आंकडो अदीक मिसळ जाल्लो आमकां दिसता. आयज बायलो जायत्या संस्थांनी बरोच वावर करतात आनी नव्यो वस्तू शिकोवन आपली पावलां तोस्वितायेन फुडें मारतात. देवान बायलां वरवीं सुरवातेक थावन आपलो वावर शार्तीक पावयलो जाल्यार आयज बायलां वरवीं जायती उदरगत समाजांत आमी पळयता. बायलांक मान रेस्पेद दिवन तांचे सवे बरे तरेन वागुया. म्हजो थाराव. बायल मनशाक मान रेस्पेद दिवन तिका उदरगत करूंक हांव सदांच आदार दिवंक वावुरतलीं.